नमस्कार. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 33व्या अधिवेशनात साहित्य सादरीकरणाच्या कार्यावळीत हांव सोनिया गडकर आणि हांव यतीन नाईक तुमकां सगळ्यांक येवकारतात. कोंकणीचे साहित्य फुलचे आणि संवसारभर फागचे हो ध्येय बाळगून आयच्या ह्या सादरीकरणाच्या कार्यावळीत कविता, कथा, निबंध, लेख असे विंगड साहित्य प्रकार आस्पावून घेतल्यात. खंयच्याय प्रदेशाच्या सांस्कृतिक इतिहासाच्या नदरेन साहित्याक उपाट म्हत्व आसता. साहित्यात समाजाच्या भाव भावनांचे पडबिंब आसता. मनशाच्यो आशा, अपेक्षा, रीती, नाती साहित्यातल्यानच व्यक्त जातात. कोंकणी भाशेत असे साबार साहित्यिक जाले आणि नवे युवा साहित्यिक आपल्या लेखणेन साहित्याची ही तिजोरी भरीत आसा. साहित्याच्या गिरेस्तकायेन गिरेस्त आशिल्ल्या साहित्यिकांचे साहित्य हांगा सादर जातले आणि जशी हांव नांवां घेतलो तशी आमच्या साहित्यिकांनी हांगा माचयेर येवचें, आमच्या मनेस्ता कडसून यादस्तीक स्विकारची आणि तुमकां आमी हांगा माचयेर बसका राखून दवरल्या थंय तुमी बसका घेवची. ह्या सुवातेर हांव मागता आमचे कार्याध्यक्ष भोवमानेस्त अनंत अग्नी सर हांचे लागीं तांणी माचयेर येवन आयच्या आमच्या मानेस्तांक यादस्तीक दिवन येवकारचे. आमचे साहित्यीक माचये मेरेन जो आपलो प्रवास करतले त्या प्रवासात आमकां लागतलो तो तुमचो ताळयांचो मोग, ताळयांचो आशिर्वाद. पयले सुवातेर भोवमानेस्त बाळकृष्ण मल्ल्या 1989 साला सावन कोंकणी साहित्याच्या क्षेत्रात कार्यरत आशिल्ले बाळकृष्ण मल्ल्या हॉटर्स मलबारिकस कोंकणी कवडे पंकू जीव संकल्प आत्मगत सत्याची किरणां अशी 3 कविता संग्रह तांचे प्रकाशीत जाल्यात. तशेंच पंढरीनाथ भोवनेर साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर TMA पॉय पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमीचो पुरस्कार, श्रीमती सुशीला त्रिविक्रम भट स्मरणार्थ साहित्य पुरस्कार अशा साबार पुरस्कारांनी सन्मानित जाल्ले भोवमानेस्त N बाळकृष्ण मल्ल्या. दुसरे सुवातेर श्रीमती जेनेट बायवास बेंगलुरू वाठारांतली श्रीमती जेनेट बायवास कोंकणी तशेंच कन्नड भाशेंतल्यान सातत्यान कविता लेखन करतात आणि साबार कोंकणीच्या कार्यावळींनी आपल्यो कविता सादर करतात. वनवेस सलोमी मियापडू बालमल्ला ह्या भुरग्या खातीर आशिल्ल्या नेमाळ्या तांचे चित्र अवघ्या 11-12 वर्सांची पिरायेचेर आसतना प्रकाशीत जालेत आणि हेच तांच्या साहित्य क्षेत्रांतलें पयलें पावल थारलें. उपरांत राखणो, आमचो युवक, कुमाळो, झेलो, उजवाड दर्शन अशी साबार तांची बरपां प्रकाशीत जाली. तांच्यो कविता.com किट्टाळी, पळयणारी अशा साबार संकेतस्थळाचेर प्रकाशीत जाल्यात. आडावो सूर हे तांचें पयलें पुस्तक उजवाडाक आयलें आणि ह्या पुस्तकाक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो कविता पुस्तक पुरस्कार फावो जालो अशी आमची सलोमी मायापुडू. फुडें भोवमाने सुभाष जाण हे भांगरभूंय, गोवन वार्ता, लोकमत तशेंच तरुण भारत अशा साबार दिसाळ्यांनी ललित लेखन करतात. तशेंच आकाशवाणी आनी दूरदर्शना खातीर साबार कार्यावळींनी निवेदन आनी संपादन केलां. तांच्या मराठींतल्या शिंपण ह्या पुस्तकाक 2023 वर्साचो गोमंतक विद्या निकेतनाचो पुरस्कार फावो जाला. सद्याक ते श्री उच्च माध्यमीक विद्यालय कुर्टी हांगा प्राचार्य म्हणून वावर करतात. शिक्षणाच्या मळाचेर तांच्यांनी मोलादीक वावर दिला ताची दखल घेवन गोंय राज्य उत्कृश्ट शिक्षक पुरस्कार तांकां फावो जाला. वृषालीबाई केळेकर गांवठाण पिळो ह्या गांवची भोवमानेस्त वृषालीबाई केळेकर हांणी 2018 वर्सा पदव्युत्तर शिक्षण मेळयलां. ताचे पयलीं म्हणजे 2015 वर्सा सावन शिक्षणीक क्षेत्रांत तांणी शिक्षक आपली कारकिर्द सुरू केल्ली. साबार शाळा तशेंच विद्यालयांनी शिक्षिका सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून ताणें काम केलां. तांकां वाचन तशेंच कोंकणी, मराठी, हिंदी, इंग्लीश अशा भासांनी कविता बरोवपाची भोव आवड आसा अशी आमची वृषालीबाई केळेकर. फुडले सुवातेर भोवमानेस्त मनोज नरेंद्र कामत हे फाटली 20 वर्सां शिक्षादान करपाचे मोलादीक वावर करता. तांच्या वावराक पळोवन 2023 वर्सा गोवा स्टेट टिचर्स अप्रिसिएशन अवॉर्ड असो पुरस्कार तांकां फावो जाला. तांणी कविता, एकांकी, रसनाट्य अशे प्रकार हाताळ्यान. सातत्यान आपले साहित्य जाग, अक्षत्रां, पळयणारी आनी हेर नेमाळ्यांनी प्रकाशीत केलां. तांचे तामशी, आत्मब्रह्म, पाक परजळ अशी कविता संग्रह आनी हेर पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. 2022 वर्सा तांच्या पाक परजळ ह्या कविता जेल्याक डॉक्टर TMA पै फाउंडेशनाचो पुरस्कार आनी हेर पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. फुडले सुवातेर प्रदेश रिसॉर्ट फाटली 14 वर्सां ते कोंकणीत महाविद्यालयीन पावड्यार शिक्षक म्हणून वावरतात. 2022 वर्सा तांचो ब्लॉक हो कोंकणी कविता संग्रह उजवाडाक आयला. साबार कथा, कविता, लेख हे प्रकार जाग, सुनापरांत आनी भांगरभूंय ह्या नेमाळ्यांतल्यान तांचे प्रकाशीत जाल्यात. 40 वयर पथनाट्यांचें लेखन आनी सादरीकरण तांणी केलां. तांच्यो कथा आनी पथनाट्य राज्य पावंड्या वयल्या सर्तींनी सादर जावन तांकां इनामां फावो जाल्यात. गोंयभर साबार गीत गायन, फोटोग्राफी, शॉर्ट फिल्म सारकिल्ल्या सर्तींनी तांणी इनामां जोडल्यात. फुडले सुवातेर बाय सुविधा पालकर आपल्यो कविता जायत्या कवी संमेलनांनी आकाशवाणी, दूरदर्शनाचेर सादर केल्यान. 2023 वर्साच्या बिरी बिरी पावस ह्या अखिल भारतीय कविता सादरीकरणात दुसरें इनाम जोडलां. तशेंच कोंकणी भाशेंतल्या साबार नेमाळ्यांनी कविता उजवाडाक हाडल्यात आनी कोंकणी नाटकांनी वावर करतात. जयप्रभू कांबळे
गोंय विद्यापीठांतल्यान मराठी विशयांत 2019 साला PhD पदवी मेळयले उपरांत गोंयभरांतल्या विंगड महाविद्यालयांत 15 वर्सांचो अध्यापन अनुभव. साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य अकादमी पुरस्कारा खातीर निवड समितीत तांची निवड जाल्या. लोकमत आनी गोवादूत दिसाळ्यांत उपसंपादक म्हूण 8 वर्सांचो तांकां अनुभव आसा. गोंयभरांतल्या साबार खबरापत्रांत सातत्यान तांचें लेखन चालू आसा. फुडले सुवातेर भोवमाने जयेश अर्जुन राव नाटक पथनाट्य वैचारीक साहित्य बाल साहित्याच्या मळाचेर साबार पुस्तकां तांणी बरयल्यान. साहित्य अकादमीच्या कार्यावळींनी आपल्या साहित्याचें सादरीकरण केलां. अणकाराच्या मळाचेर फाटलीं 12 वर्सां त्या वावुरतान. NCERT केंद्रीय हिंदी संस्थान सारकिल्या राष्ट्रीय संस्था कडेन संलग्न आसून कोंकणी भाशेचो शिक्षण अणकार बाल साहित्य तशेंच शब्दकोशीक वावर करतात. फाटलीं 15 वर्सां गोंयच्या उच्च शिक्षणीक मळार कोंकणी प्राध्यापक म्हणून वावुरतात. तांकां सगळ्यांत पयलो सर्गेस्त माधवी सरदेसाय युवा प्राध्यापक पुरस्कार फावो जाला. फुडले सुवातेर भोवमानेस्त पुर्वाबाई गुडे शिक्षिका म्हणून कार्यरत आसात. सपनसाद हो कोंकणी कवितेचें पुस्तक तांचें प्रकाशीत जालां. साहित्य संमेलनां युवा साहित्य संमेलनां हातूंत ते सक्रीयपणान वांटेकार जाल्यात. ते एक उत्कृश्ट सूत्रसंचालक जावन आसात अशी आमची पुर्वाबाई गुडे. फुडले सुवातेर मंगळवेढा सोलापूर वाठारांतले भोवमानेस इंद्रजीत बाब घुले हांणी कोंकणी भाशेंतल्यान मराठींत म्हाजा दोस्त हें अणकारीत पुस्तक उजवाडा हाडलां. त्या भायर ह्या विशी पासून त्या विशी पर्यंत इरसाल झटका अशी कवितेची आनी रामदास फुटाणे साहित्यीक सांस्कृतीक चळवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाशणे आनी विचारधन अशी साबार पुस्तकां मराठीत संपादन करून उजवाडा हाडल्यात. तांकां महाराष्ट्र कामगार साहित्य परिशदेचो गदिमा साहित्य पुरस्कार अशा विविध पुरस्कारांनी सन्मानीत केला. फुडले सुवातेर बाय आकृती अशोक नायक GVMS विद्यालयांत B.Ed शिक्षण घेतले उपरांत शिवाजी महाविद्यालय कोल्हापूर हांगा ते शिक्षण घेतात. कविता कथा निबंध रचपाची तांकां आवड. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत अरुण सिंगमा प्रश्नाची सर्तीत शेगीत 2 वर्सां तांकां दुसरें इनाम फावो जालां. CS महाविद्यालय कोंकणी आयोजीत भौभाशीक कविता सर्तीत पयलें इनाम आनी साबार अशीं इनामां तांकां मेळ्ळ्यात अशें आमचे बाय आकृती नायक. फुडें केरळांतल्या कोची वाठारांतले भोवमानेस N. विजयकुमार पै कोचींतल्या कोंकणी रंगमाचेर अभिनय करतना नाटका खातीर गितां तांणी रचलीं. ह्या प्रवासान तांकां कविता हो प्रकार भावलो आनी तांणी जायत्या कोंकणी संमेलनांनी कविता सादर केल्यात. 2022 वर्सा श्रीमती सुशीला त्रिविक्रम भट स्मारक कविता रचना पुरस्कार फावो जाला. जाग स्पंदन बिंब भांगरभूंय ह्या नेमाळांनी कविता तांणी उजवाडाक हाडल्यात. फुडले सुवातेर बड्डे खोतीगांव काणकोणचे देवदास बाब गांवकर तांची प्रकाशीत जाल्ली पुस्तकां गोव्यातील आदिवासी रचना आणि जीवन दीपस्तंभ सडेतोड सायड इफेक्ट अशी तांची ही पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तांकां 15 वर्सां प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियांत काम करपाचो अनुभव आसा. राज्यस्तरीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांत संशोधन पत्रां तांणी सादर केल्यात. फाटलीं 15 वर्सां साकून आदिवासी समुदायाचेर शोध कार्यात ते सक्रीयपणान वावर करतात. फुडले सुवातेर भोवमाने संजय कोमरपंत तांणी BA पदवी मेळयले उपरांत पत्रकारितेचो अभ्यासक्रम पुराय केला. गोवा युवा महोत्सवाच्या सर्तींत साबार इनामां जोडल्यात. तशेंच कार्यकर्तो म्हणून काणकोण कोंकणी कला केंद्र काणकोण तरंगा आदर्श युवक संघ कलाकृती संशोधन केंद्र आनी हेर अशा साबार संस्थांनी वावर केला. पत्रकारितेच्या मळार फाटलीं 33 वर्सां ते वावुरतात. राष्ट्रमत नवप्रभा सकाळ गोवा टायम्स पुडारी सुनापरांत अशा साबार दिसाळ्यांनी तांणी बातमीदार म्हणून वावर केला. फुडले सुवातेर प्रसाद बाब पांगम धारबांदोडेच्या मोल्या गांवचे प्रसाद बाब पांगम हे कोंकणी मराठी तशेंच हिंदी भाशेंतल्यान सातत्यान कविता लेखन करतात. जंगल ट्रेल ह्या नांवान ट्रेकिंग ते घडोवन हाडटात. शब्दुले हे फेसबुक पंगडा अंतर्गत कोंकणीच्या उदरगती खातीर ते वावुरतात. हेमाड बार्शे सामाजीक सांस्कृतीक आनी क्रीडा केंद्र मोले गोंय अंतर्गत सामाजीक सांस्कृतीक आनी खेळा मळार ते वावुरतात अशें आमचे भोवमानेस्त प्रसाद बाब पांगम. आमच्या सगळ्या साहित्यिकांनी वेदीर बसका घेतले कडेन आसा. तुमच्या जोरान ताळ्याच्या आवाजान आमी आमच्या साहित्यिकांक वेदीर येवकार दिता. देव बरें करूं अग्नी सर. आता आपले साहित्य सादर करपा खातीर पयले सुवातेर हांव मागतां भोवमानेस बालकृष्ण मल्ल हांचे कडेन तांणी आपले साहित्य सादर करचें. बालकृष्ण मल्ल्या सर. भोवमानेस बालकृष्ण मल्ल्या. ओके. मातसो मायक वाडय. 2 मिनटां रावात सर मायक मातसो आवाज वाडयता.
पोडियमाचो मायक मातसो वाडोवचो. सगळ्यांना नमस्कार. हांव 2 कविता वाचूंक हाडलेली. आतां अड्डेचे मिनट म्हाका मेळटली म्हणटाय देखून एक कविता वाचिता. म्हाज्या कवितेचें नांव म्हजे मित्र. उलोवंक म्हाका जाय तितलेंच मित्र आसा, तुमी आसतलेच कळटा. उलोवंक म्हाका जाय तितलेच मित्र आसात, तुमी आसतलेच कळटा. पूण मागीर उलोवंक म्हाका हय जाय तितलेच मित्र आसा. झाड आसा, तण आसा, झाड आसा, तण आसा, तणाचेर चडची मूय आसा. मूयच्या देवळांत जात्रा आसा, तांचे फाटीर पालकी आसा, पालखीन तांचो देव आसा. झाड आसा, तण आसा, तणाचेर चडची मूय आसा, मूयच्या देवळांत जात्रा आसा. तांचे फाटीर पालकी आसा, पालकीन तांचे देव आसा. हांव उल दिल्यार धांवणे येवूक, मन दिवन कितें आयकूक. पारले आसा, शिरलो आसा, वांकडे दोळ्यांचो कावळो आसा, कुंभार आसा, गुरबजी आसा, सवणे आसा, चिमणी आसा, परवून घुमचे परवो आसा. पारले आसा, शिरलो आसा, वांकडे दोळ्यांचो कावळो आसा, कुंभार आसा, गुरबजी आसा, सवणे आसा, चिमणी आसा, परवून घुमचो परवो आसा, कोगुळ आसा, मधुर तांचो स्वर आसा. स्वरांक ओसून हंय थंय उब्बून नांचे वार आसा. सांगल्यार म्हाका जाय तितलेच मित्र आसा. मळबार उबचे मेघ आसा, मेघान धरलेले धोण आसा. मळबार उबचे मेघ आसा, मेघान धरलेले धोण आसा, धोणार उबची घोण आसा. वायर थकून आयकू पडचे अपुरबाये उलो आसा. घोणयेचे चंद पाखां आसा, पाखां विंदून दिवप आसा. उडगासाचे पन्नांत खंयच नुतोच हांवें दवरप आसा. वायर थकून आयकू पडच्यो अपुरबाये उलो आसा. घोणयेचे चंद पाखां आसा, पाखां विंदून दिवप आसा. उडगासाचे पन्नांत खंयच नुतोच हांवें दवरप आसा. रात जाल्यार मागीर म्हाका न्हीद येना जाल्यार रावळिकांचे म्हळ्यार रात किडे म्हणटाय. रावळिकांचें गीत आसा. चांदणे झळकल्या वरी तांच्या तोंडार खुशी आसा. रात जाल्यार मागीर म्हाका न्हीद येना जाल्यार रावळिकांचें गीत आसा. चांदणे झळकल्या वरी तांच्या तोंडार खुशी आसा. सांगू तांकां मस्त आसा. तणार तांचूक आपयता आसा. पावलां तांचे वेग देखून हांवें तशीच नांचप आसा. राती म्हळ्यार फोडद्यार नाटक. काजूले उबची प्रथा आसा. कळखाची दाटसाण बच्चाक पंज लसून भोंवप आसा. म्हाजे दोळ्या मुखार तांणी दिवले नाच खेळप आसा. राती म्हळ्यार फोडद्यार नाटक. काजूले उबची प्रथा आसा. कळखाची दाटसाण बच्चाक पंज लसून भोंवप आसा. म्हाजे दोळे मुखार तांणी दिवले नाच खेळप आसा. सपनांक पट्टोली बांदून तांणी म्हाका दिवप आसा. उलोवंक म्हाका जाय तितलेंच समय आसा. उलोवंक म्हाका जाय तितलें समय आसा. हांव वळखुचें तें आसा, तांणी वळखुचें हांव आसा. हांव वळखुचें तें आसा, तांणी वळखुचें हांव आसा. रसपती मस्करी म्हणटाय. रसपती सांगूक मस्त आसा. दुख्ख करगून सूख करूंक आमकां हृदय संबंद आसा. आमकां ओट्टू स्नेह आसा. स्नेहान घोळिल्लीं उतरां आसा. उलोवंक म्हाका हय जाय तितलेंच मित्र आसा. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. फुडले सुवातेर हांव मागतां जेनेट बाय वाज हांचे लागीं तांणी आपलें साहित्य सादर करचें. हांगा जमलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. हांव जेनेट वाज बेंगलोर टावन. आज तुमचे मुखार सादर करूंक आशेतां म्हजी मोठवी काणी
चोरी जाल्लें कार. बात्तू सेलूनाक पावलो. केल्शीन केस काडन जातस हर्षेचे परी खाड मिशयो येत असल्यो. 70 वर्सांचो बात्तू आता 40 वर्सांच्या तरणाट्या परी दिसतालो. तितल्यार बात्तूक कितेंगी उडास येवन सट्ट उठलो. केल्शा लागीं आत्ता येता म्हणून सरारान कार पार्किंगा कुशीन धावा लागलो. थंय आपणाचें कार नातल्लें पळयवन तो काल उबलो जालो. पाटी सेलूनाक येवन केल्शी लागीं पार्किंगात म्हजें कार रावून आयिल्लो, सावी सोडून आयिल्लो आतां दिसना. अर्ध्या घंट्याच्या वेळा भितर कोणेंनी चोरून व्हेलें पळय अशें म्हणा लागलो. केल्शीन तक्षण पोलिसांक फोन केलोच. थोड्या वेळान थंय पावल्ल्या पोलिसांनी तुज्या काराचे नंबर कितें, रंग कसलो अशीं सबार सवालां बात्तू लागीं विचारली. केल्शीन हाचे पयलें बात्तूचें कार सुमार फावटी पळयल्लें जाल्ल्यान काराचो रंग सिल्वर आनी नंबर मुनच्या भितर आंकड्याचे 567 मारुती 800 म्हणालो बात्तू. पोलिसांनी चोरी सोदून काडूंक सुरवात केली. बात्तूक स्टेशनांत व्हरून बसयलो. हेने तेनेच्या ट्रॅफिक पोलिसांक ही खबर तुर्तान प्रसारली. सबार मारुती 800 सिल्वर रंगाच्या कारांची जप्ती झाली. पूण 2 वरां म्हणसर कितेंच माहीत मेळ्ळी ना. बात्तूक स्टेशनांत बसून पुरो जाल्लें. तितल्यार केल्शीक घेवन बात्तूचो पूत रायान सिल्वर मारुती कारार स्टेशनाक आयलो. पुताक पळयवन बात्तू कितेंगी सांगूंक गेलो तवळ रायानच डॅच हेंका आलें म्हणटाय. तुका सेलूनाक हांवेंच पावयल्लें. तुजें काम जाल्लेंच म्हाका एक फोन कर म्हणलें आनी तुज्या काराचे आंकड्याचे नंबर 567 न्हय बागार 765. तुका कितें जालां म्हणून बडबडलो. बात्तूक आतां सक्कड उगडास आयिल्लें. पोलीस इन्स्पेक्टरान बात्तूची मनस्थिती समजली. ताणें रायनाक लागीं आपोवन जाल्लें तें जालें ताका एक फावटी बऱ्या दोतोरा लागीं पयलें दाखय. आमचो बेश्टेच वेळ पाड करच्याक अशें म्हणा लागलो. रायान मोतींत कितेंगी जळकल्ले परी जावन बापूय आनी केल्शा संगी थंयचो भायर सरलो. म्हज्या काणयेक कान जाल्ल्या तुमकां आनी म्हाका हो अवकाश पावो केल्ल्यांक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. जय कोंकणी. कोंकणी उलोवया, कोंकणी उरोवया, कोंकणी वाडोवया. देव बरें करूं. देव बरें करूं जेनेट बाय. मुखार हांव मागता सोलोमी बाय मिया पिडू हांचे लागीं ताणें आपलें साहित्य सादर करचें. म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्या ह्या संघटकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां वाचन करची कविता आसा आशावादी प्रकाशनान प्रकट केल्लो आटू सूर ह्या म्हज्या पुस्तकांतली. कविताचें नांव हांव चेडो न्हय. ही कविता kital.com हातूंय प्रकट जाल्ली. हांगा चेडो म्हळ्यार सोलो अ बॉय. हे हांव हांगा कित्याक सांगता म्हळ्यार लिपी समस्ये परी प्रादेशीक प्रकार मुखार मुखार वेताना भास बदलाता. तुमचे नुस्तें आमची मासली जाता. आमचे नुस्तें तुमची रांदोय जाता. असले सोबीत सोबीत शब्द एक जावन कोंकणी आमची मोगाची जाता. ही मोगाची भास घेवन म्हजी कविता आतां तुमचे मुखार येता. म्हजे कवितेचें नांव आसा हांव चेडो न्हय.
4थ्या क्लासीन शिकताय तूं बोडयेन 2 वाजवून म्हणाली ती चेड्या बरी दोरो उडून येताय. टिचरीच्या उतरान कळ्ळें हांव चेडो न्हय. टिचरीच्या उतरान कळ्ळें हांव चेडो न्हय. भावाचे सायकल सोरयेन शिकतना शेजारी शैलाका म्हणाली लज दिसाना चेड्यांचे सायकल सोडताय. तिच्या उतरान कळ्ळें हांव चेडो न्हय. तिच्या उतरान कळ्ळें हांव चेडो न्हय. जीन्स आनी टी शर्ट घालून बोशेन फुलां घेवन खेळून हांसून उडोवन नव्यानाक वेता आसतना मोसरे म्हजे इश्टीन म्हणालें पॅन्ट घालूंक काय तूं चेडो न्हय. पॅन्ट घालूंक काय तूं चेडो न्हय. वडिलांनी म्हाका कॉलेजीक धाडटा आसतना शेजारी तिस्स आमची मोगाळ अक्का म्हणाली चेडवाक शिकाप कित्या दितात. हांतूय कळ्ळें हांव बिलकुल चेडो न्हय. हांतूय कळ्ळें हांव बिलकुल चेडो न्हय. चिंतून आसता हांव लांब माडाक वीज कांब्याक सडल्यारी बाईक रेल प्लेनी सोडल्यारी हांव चेडो जावंक साद दिसना. वीज कांब्याक सडल्यारी बाईक रेल प्लेन सोडल्यारी हांव चेडो जावंक साद दिसना. आदल्या हप्त्यांत मात्र विचित्र घडलें. आदल्या हप्त्यांत मात्र विचित्र घडलें. ती टिचर शैलाका म्हजे इश्टीन आनी मोगाची अक्का मुज्जस हॉस्पिटलांत भरती जाल्यांत. रोग पासारच्या भियान कुटुंबांची कोणीय लागीं येनात. तांकां चिकित्सा दिवन वाचयलें हांवें. तांकां चिकित्सा दिवन वाचयलें हांवें. आज ती मुज्जस विशयांत उलयतली. आडोसाक रावून कान दिलें. आडोसाक रावून कान दिलें. तें चेडो न्हय ताच्या की व्हरतें. तें चेडो न्हय ताच्या की व्हरतें. देव बरें करूं. आमच्या साहित्यिकांची वळेरी खूब व्हडली आसा आनी गडेगंज साहित्यीक आमचे मुखार आसात. आमचे कडेन वेळाचें बंधन आसा म्हणटकीर आमची जी कविता आसा ती 2 ते 2.5 मिनटां भितर आनी जी कथा जावं दुसरें साहित्य सादर करपाचें आसा ताका मॅक्झिमम 4 मिनटां आसतली. हाची नोंद घेवची. फुडले सुवातेर हमक्ता भोवमानेश सुभाष जाण हांचे लागीं तांणी आपलें साहित्य सादर करचें. 4 मिनटां. यादींतली चवथ. निबंध. चवथ. चतुर्थी ह्या शब्दांतूच कितें रसायन आसा खबर ना, पूण हो शब्द आयकतकच आमकां सगळ्या गोंयकारांक एकूच अर्थ अभिप्रेत आनी तकलेंत येता तो म्हळ्यार गणेश चतुर्थी. भाद्रपद म्हयन्यांतली शुक्ल पक्षांतली चवथी तीथ म्हळ्यार चवथ. ह्या चवथीक गणपती पुजना सावन तो विसर्जीत जाय मेरेन ज्यो कितें कौटुंबीक सामाजीक आनी अर्थीक घडामोडी घडटात ती आमच्या गिरेस्त परंपरेची आनी वैश्वीक संस्कृतायेची प्रतिकां. पर्यावरण, प्रगती, गती, कल्पकता, सर्जनशीलताय, बुद्धीचो विधायक उपेग अशा साबार तासांनी आनी आंगांनी आमच्यांनी ह्या महाउत्सवाकडे पळोवं येता. गोंयांतले चवथीक लौकीक अर्थान महाउत्सवाचो दर्जो मेळाच, पूण हो उत्सव सामाजीक एकचाराची देख आनी पर्यावरण राखणेचें शिक्षण दिवपी उत्सव म्हूण मुखार येवपाची गरज उप्रासल्या. जाती कातींनी पयस जाल्ल्या आमच्या समाजाक एकठांय हाडपाक चवथी सारकेलें आनीक बरें साधन आसूंकूच शकना. चवथीची तयारी श्रावण म्हयन्याचो सुरू जाताली. घुमटी, मकर न्हंया रंगोवपाचो एक मोठो व्याप ह्या म्हयन्यांतल्यान सुरू. बाजारांतल्यान फोली हाडप, त्यो कापप, मैद्याच्या पिठाची चिकी करून चिकटावप असो सगळो वावर दर दिसा सांजे 2-3 तास तरी सहज चलतालो. चवथी पयले दीस गांवांतल्या मुर्तीकारा कडच्यान मुर्ती हाडप. मुर्तीचे अमकेच पयशे अशें केन्नाच ह्या मुर्तीकारांक सांगूंक ना. मुर्ती तयार करून विकप हो वेवसाय न्हय, तर ती एक साधना, पुजा अशा नदरेन ह्या पवित्र कामाकडेन पळोवपाची ह्या कलाकाराची तांक आनी समज खरेंच तुस्त करपा सारकी. म्हणूनच तांकां समाजा कडच्यान मान आनी धन मेळत रावलें. ह्या उच्च कोटीच्या कारागिरांनी आमच्या काळजांत कायमची घरां केल्यात. हे खरे मान सन्मान जाचें मोल चिरंतन. तय दिसा दनपरां घरांतले सगळे बायलांचो उपास. दादल्यांचो न्हय,
दादल्या खातीर दनपाराचें सुग्रास जेवण उपासाच्या फळार आदी तयार. पंक्तीक बसपाक कोण तयार ना, कारण सगळ्यांचें लक्ष उपासाच्या फळाराचेर. त्या दिसा आमचें जेवण म्हळ्यार फक्त बोगावळ. जेवणा उपरांत मात फळाराचेर ताव. फळाराक सगळीं गांवठी फळां, आडसराचें उदक आनी कातली, सुकुंडी वा सालदाटी केळी, पणसाचें साठ, आंब्याचें साठ, चिबडाचें मातशें लिंबाचो थेंब घालून केल्लें सरबत अशे फराळाचे पदार्थ. आपोल मोसंबी असली फळां केन्नाच नासतालीं. फळाराची एक एक रेसिपी याद जाल्यार केन्नाय जिबेक उदक सुट्टा. असो आमचो तयेचो ग्रेस्त आनी पारंपारीक फळार आतां इतिहास जमा जालो म्हळ्यार अतिताय जावची ना. तय दिसा सांजे नेवऱ्यो करपाचो सामुहीक वावर आमच्या घरांत. पीठ मळप, लाटप असो घरांतल्या बायलांचो वावर, पूण तळप मात चड करून दादल्यांचें काम. घरकामांत लेगीत दादल्यांचो वावर आमकां खूब कितें शिकोवन गेलो. नेवऱ्यो चिरून उरता त्या कळंतराचें पीठ एकठांय करून ल्हान ल्हान चिकूल नेवऱ्यो करपाचें काम घरांतल्या भुरग्यांचें. बारीकशें काम दिलें की ही भुरगीं त्रास दिवची ना अशें म्हूण हें भुरग्यांक काम. संस्कारिता, मूल्य संस्कार अशा केंद्रांनी तेन्ना शिकूंक मेळटालीं. माटोळी बांदपाचो वावर सुरू सांजचो. तरातरांची गांवठी फळां, काय रानटी फळां, फागलां, कितें आनी कितें सांगून सोंपचें ना. एखाद्रें फळ मेळूंक ना जाल्यार तें रानांत वचून हाडसर मानायक आनी आमच्या घरच्यांक सूख ना. सगळें काम धर्मीक श्रद्धेन आनी परंपरेन. माटोळी बांदून जातकच त्या बांदावळीचेर तासन तास चर्चा रंगताली. खंयचें फळ खंय बांदचें आनी ताचें लेगीत एक शास्त्र आमच्या जाणटेल्या कडच्यान शिकूंक मेळ्ळें. मनासारखी माटोळी बांदून जातकच मेळटा तें आत्मीक सूख आनी समाधान गणपती पुरस्चरण करून लेगीत मेळना. पुजेची पत्री काडपाक सरभोंवतणचो वाठार भोंवप ही खरी आमची रांदभोवणी. कितलेशेच झाडां पेडाची प्रत्यक्ष वळप आनी बराबर आशिल्ल्या जाणट्यांकडच्यान त्या झाडाचे वखदी म्हत्वा विशीं मेळिल्ली थोडी भोव माहिती म्हळ्यार आमचे पारंपारीक संचित. चवथी दीस एका घरांत गणपती पुजेक कोणे लावचो म्हणून वाद जावन हाणामारीची झगडी पळोवपाचो दुखदिणो प्रसंग लेगीत हांवें अणभवला. ह्याच सुसंस्कृत समाजात हें घडटा तें पळोवन संवेदनशील मनाक त्रास जाता. ह्यो रूढी परंपरा सांबाळपाक आनी उत्सव मनोवपाक घडये नाती गोती आनी मनीसपणाचो आमकां विसर पडटा काय? ह्या उत्सवाचो खरो हेत आमकां समजूंक ना काय? कुटुंबीक आनी सामाजीक एकचार सांबाळपाक आमच्यो परंपरा आनी उत्सव उणे पडपाक लागल्यात काय? घडयेक ह्या सणा परबांचो सामाजीक आशय परतून समजून घेवपाची गरज उप्रासल्या. आमी चवथ पारंपारीक श्रद्धेन आनी भक्तिभावान मनयतात, तातूंत भौतीक गजालींचेच वर्सासंख्येनी भर जाल्ली दिश्टी पडटा. घुमटेंत वा मखरांत बसतालो गणपती आतां विकत हाडिल्ल्या थर्मोकॉलाच्या 1,500-2 हजाराच्या आराशींत बसपाक लागला. गांवांतल्याच मनशान कोण्या पसत केल्ल्या पाट्यांतल्यान चलत येवपी गणपती आतां 5-6 लाखाच्या गाडयेंतल्यान येता. घरांत तयार जातेल्यो त्या नेवऱ्यांची ऑर्डर आतां भायर दिवची पडटा. गांवठी फळफळावळीच्या माटोळीची जागा आतां लाकडी वा प्लास्टीक माटोळीन घेतल्या. पुजेच्या साहित्या खातीर, खास करून माटोळे खातीर, पत्रे खातीर रान भोंवचें पडटालें तेंय आतां ना जालां. आमी आमची चवथीचें व्हडपण आनी खाशेलेपण सांगता आसतना खऱ्या अर्थान ह्या उत्सवाची पारंपरिकताय जपपाचो यत्न करुया. यादी खूब आसात, तातूंतल्योच ह्यो कांय. देव बरें करूं. थाराव घालपा खातीर आमी भायर बॉक्स दवरलेले. ते अजून जर कोण घालपाचे उरल्यात जाल्यार तांणी आपले थाराव ते बॉक्सांत घालपाक जाता. आमी अवघ्या 5 मिनटां भितर ते बंद करतले, हाची नोंद घेवची. देव बरें करूं सुभाष सर. फुडले सुवातेर हांव मागता वृषाली बाय कळेकर हांचे लागीं तांणी आपले साहित्य सादर करचें. नमस्कार. माचेर आनी हांगा सभाघरांक उपस्थित आयिल्ल्यांक सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. आनी म्हजी एक कविता सादर करूंक सोदतां. आमी सगळीं जाणात की आमची मुळावी घरां सोडून सगळीं जाणां शहरांनी किंवा दुसऱ्या स्टेट्सांनी रावंक वतात. आनी चवथ ही एक असो सण आसा जो सगळ्यांक एकठांय हाडटा आनी मूळ घरा कडची वाट सगळ्यांक याद जाता. म्हजी कविता आसा ती त्या घरा बद्दल. कवितेचें नांव जावन आसा हांव आनी ती. हांव वर्सूयभर तिच्या वाटेकडेन दोळे लावन बसतां, सपनां दाळटां, तांचो हिमालय जाता सर. हांव तिच्या वाटेकडेन दोळे लावन बसतां, सपनां दाळटां, तांचो हिमालय जाता सर. मनांतलो दर्या ल्हारार ल्हार आपटेट, मनांतलो दर्या ल्हारार ल्हार आपटेट म्हज्या उमेदीचो तेंगशी गाडयता.
मनातलं दर्या ल्हारार ल्हार आपटेत म्हज्या उमेदीची तेंगशी गाठा येता आणि मागीर म्हजे कान वाजूंक लागतात आयकूंक येता तो बोवाळ तो किटकिटो ते इस्पिकांचे खेळ तो काकडांचो खळखळ तो फुगेट्यांचो पेट तो घंटानाद ते मंत्र आणि त्यो आरत्यो आयकूंक येता तो बोवाळ तो किटकिटो ते इस्पिकांचे खेळ तो काकडांचो खळखळ तो फुगेट्यांचो पेट तो घंटानाद ते मंत्र आणि त्यो आरत्यो नाचत नाचत येतात मागीर दोळ्या मुखार तळणीन जाल्लीं घुमटां ताळ शामेळ आनी ढोलकी नाकान वावरूंक लागता खतखतें पायस चण्या रोस आनी हिंग सासवांच्या फोडणीचो घमघम नाचत नाचत येतात मागीर दोळ्या मुखार तळणीन जाल्लीं घुमटां ताळ शामेळ आनी ढोलकी नाकान वावरूंक लागता खतखतें पायस चण्या रोस आनी हिंग सासवांच्या फोडणीचो घमघम शिरंतरांनी भरतात पोरूंच्यो यादी आनी नव्या ताल्ल यादेंक साद घालूंक सरसावता म्हजें तन आनी मन उलो घालता म्हज्या जीव हाडपी म्हज्या आपल्या मनशांक हांव तांच्या पुर्वजांचें घर आनी ती सगळ्यांक एकवटावपी चवथ देव बरें करूं देव बरें करूं वृषाली बाय फुडले सुवातेर आसात भोवमानेस मनोज नरेंद्र कामत तांचे कडेन तांणी हांगासर येवन आपलें साहित्य सादर करचें म्हजी कविता सादर करता कवितेचें नांव नोट उलयत गेली पयशांच्या नोटीचेर आदारिल्ली ही म्हजी कविता आसा नोट उलयत गेली पयलींच्या मोलाक ती परकी जाल्ली बॉसाक बेश्टेंच दिसतालें ती ताका जड जाल्ली पयलींच्या मोलाक ती परकी जाल्ली बॉल्साक बेश्टेंच दिसतालें ती ताका जड जाल्ली तिका खबर असलें आपलें खरें मोल कश्ट काडून लेगीत ती जोडपाक कठीण जाल्ली कश्ट काडून लेगीत ती जोडपाक कठीण जाल्ली तरणाटे पडिल्ले बेकार शिकपा खातीर कचकचून मोडिल्ली व्हड डिग्री घेवन शिकून पुराय जातच ती परतून जोडप कठीण जाल्ली तिका आपलें सत्यवादी रूप जड जाल्लें अनाठाई ती फटिंगाच्या बॉल्सांत गेल्ली ब्लॅक जावपाक लागिल्ली तिचेर लोक जुगार खेळटाले गडगड्याचो भाग करून वाडोवन झाड करपाक पूण बॅगां रिकामी करीत वतना चडचडतालें काळीज कांय जाणांचो मरण काळ जाल्ली उसने मागून परब करतल्यांक ती जाय असली खरी पूण परतून फारीक करपाक ती जवजाळ जाल्ली माराण फोडिल्ले खोशयेचे ते जळून वतकच दुकानदाराक दिवपाक उदार जाल्ली काम करपाक मेजा पोंच्यान ती वताली काम जातालें केन्ना जायना तेन्ना श्रापाक आदार जाल्ली बॉस जड दिसून लेगीत केन्नाच ती ना जाल्ली नुस्तें घेतना जिबेक रुचीक अत्याचार जाल्ली बाजारांतलो खर्च गरजेचो आसलो पोटा पाणयाचो तो याग आसलो
जिणेचो भाग असलो, नोटी शिवाय संसार बर्बाद असलो, नोटी शिवाय संसार बर्बाद असलो. दुखलप तसोच हो संसाराचो न्याय असलो, दुखलप तसोच हो संसाराचो न्याय असलो. घाम गळोवन ती येताली, म्हयनो सोंपच्या आदी ना जाताली. संसार चलोवप कठीण, पूण फुडल्या म्हयन्याची वाट पळोवप गरजेची जाल्ली, पूण फुडल्या म्हयन्याची वाट पळोवप गरजेची जाल्ली. काळ्या धंद्यांत ती चड असली, काळ्या धंद्यांत ती चड असली. साठोवन दवरप सम्मान असली, रक्तान केन्ना रंगताली. विचारा विरयत छान असली, विचारा विरयत छान असली. चिटयांचेर नंबर बरोवन फिरताली, चिटयांचेर नंबर बरोवन फिरताली. नंबराचेर नंबर वाडयताली. कसकशांनी पावस जावन पडटाली. गडगड्याच्या नांवान लुट्टाली. जैतिवंताची कमाल असली. हरिल्ल्याक बुडोवन बाटलेचे नशेत गटारातली ती घाण असली, गटारातली ती घाण असली. पैशेकाराच्या तिजोरेंत कुसताली, पैशेकारांच्या तिजोरेंत कुसताली. गरीबागेर पातिशेर जाल्ली. वळवळटाले भुरगे बुकेन. मरणाची शमशान जाल्ली, मरणाची शमशान जाल्ली. खण भांगर पिकयताली, खण भांगर पिकयताली. मनशाक सपनां दाखयताली. माला माल करपाक ती गुल्ल जाल्ली. बंगल्यांत ती वसताली. चोरांची ती तान जाल्ली, चोरांची ती तान जाल्ली. दळदिऱ्याच्या बोल्साक बुराक अबरगतीन कंगाल जाल्ली, अबरगतीन कंगाल जाल्ली. वालोरान कमी जाल्ली, वालोरान कमी जाल्ली. राजकारणां आंग जाल्ली. मत मारून जातकच मागीर सामकीच परकी जाल्ली, मागीर सामकीच परकी जाल्ली. कूड विकताली तिचेर, कूड विकताली तिचेर. भोगी तत्वज्ञान जाल्ली. मौजेचे व्यसन फुकट पिडेचे आंग जाल्ली, फुकट पेडेचे आंग जाल्ली. आंकडो ताचेर व्हड पूण मोलान ती उणी जाल्ली. आंकडो ताचेर व्हड पूण मोलान ती उणी जाल्ली. कितली जोडल्यार कमी समाधानाक असमाधानी जाल्ली, समाधानाक असमाधानी जाल्ली. कागदाचो कुडको आसून घराब्याचें झगडें जाल्ली, कागदाचो कुडको आसून घराब्याचें झगडें जाल्ली. मनशाक मनीस परको करून गच्या पिडे सांगात जाल्ली, मनशाक मनीस परको करून गच्या पिडे सांगात जाल्ली. खरी व्हांवन उदका झर जाल्ली, आपले कडेन आसली खरी व्हांवन उदका झर जाल्ली. बडायेचें उलोवप करून आयज ती मोनी जाल्ली, बडायेचें उलोवप करून आयज ती मोनी जाल्ली. देव बरें. देव बरें करूं. मनोज बाब, मुखार साहित्य सादर करपाक मागता भोवमनीस गोरख सिरसाट हांचे कडेन ताणे येवचें. सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. एक ल्हानशी कथा सादर करता. कथेचो माथाळो आसा जायो. पुता, जाया पड व्हर मरे. नाका आई, एकूच पड उरला. आवयक दी मरे तुजे. मेळटली ती. बरें दी तर. कितले दिवपाचे? निमाणो उरला रे पुता. बेश्टो म्हारग सांगून कितें मेळटले? आशिल्ले सगळे 30 रुपयांक दिले. तूं 10 म्हणून दी. तुजो दीस बरो आसा आई. म्हजे कडेन मोडीचे 30 आसात. हे सगळें दवर तूं. दी तो पड. आनी घरा वचपाक पयशे आसात मरे? हय गे, बेगांत आसा थोडे. तूं हे दवर. हो गे. आनी दी हां तुज्या आवयक. पडाचो ल्हान पुडो करून तो म्हज्या बॅगांत एके खाचीन घालून हांव घरा येवपाक भायर सरलो. घरा पावपाक येतालो तशी तशी म्हजी उमळशीक वाडत वताली. जायांचो पुडो आनीकूय वासाळ जायत चल्लेलो. फुल्लेल्यो जायो आनी आवयचें जाया सारकेंच फुल्लेलें तोंड दोळ्या मुखार आनीकूय उजळ दिसपाक लागलेलें. जायांचो घमघम बसलेले कडेन कल्पनेतूच म्हजें मन धादोशी करपाक लागलेलो. ह्यो जायो माळ्या उपरांत ती सामकी मखरांतली देवता कशी दिसतली म्हणपाचें चिंतून हांव भितरले भितर सूख भोगतालो. खंय वयता तूं बाबा आतां असो दनपारचो? तळमळत इस्कॉलांतल्यान येयलो तो जेवन मातसो बस तरी न्हू.
ना जायो काडपाक वचपाक जाय, येवन मागीर शिकपाक बसपाक जाय म्हाका. अरे पूण सांजचो चल मरे, तुगेल्यो जायो कोण व्हरना त्यो, फकत त्या जायांचे पिशे तेका. नाका गे, हांव सांजचो गेलो जाल्यार दनपरां येवन ती शेजारची बायलां हळूच येवन काडून व्हरतात मागीर, आनी आमकां मागीर कांयच मेळना. सद्दां तांकां दिल्यार मागीर तुवें कितें माळपाचें? बरें बाबा चल, पूण बेश्टोच त्या अस्कडान हात घालूं नाका. काल काटे ओडून येयला आंगाक, हातपाय सांबाळून थंय हूल जाला, कांय जायना गे. ल्हान आसतना जायो काडपाची उमेदूच वेगळी आसताली. उमेदीचें व्हडलें कारण त्यो जायो मागीर म्हजी आवय माळपाची आसताली, आनी केन्नाय चड मेळ्यो जाल्यार 2 बोड गुंथून मागीर त्यो कुळदेवीच्या फोटवाक घालताली. जायाचे कळ काडटना मदींच जर एक कालची फुल्लेली जाय मेळ्ळी जाल्यार तिचो वास नाकान भरून 2 खीण थंयच त्या वासान विरून वचप, हें करपाक हांव जायो काडपाक वतालो. जायो काडून हांव त्यो अर्जुनाच्या खोल्याच्या दोण्यात घालून लवपी गुट लावन एक जाय खंयच साणय नासतना घरा घेवन येतालो. आमच्याच घरा लागीं खूब वर्सां फाटीं म्हज्या आवयन आमच्याच मालकीच्या एका जाग्यांत एक पोरसूं केल्लें. थंयच हांवें आनी तिणें मेळून ह्यो जायो लायिल्ल्यो. आयज हांवूय केळी दोरान तुज्या वांगडा बसोन जायो गुंततलो हांगे. म्हाका तूं दोशी वटांनी जायो हातांनी धरून गुंतता त्यो खूब आवडटात. म्हाकाय तशी गाठ मारपाक शिकय. भितर फाटल्यान कळशेर फुगोवन दवरल्या ती केळीची वावळी आसा, ती घेवन यो. ही घे. जायो हातान गुंतपाक पयलीं जायो मरे अश्यो दोशी धरप आनी वावळेन तांकां वयल्यान नाजूक फेरो मारून सवकाळ ओडप. अशी एक एक जाय मागीर धरीत वचप आनी गाठ मारप. दी हांव धरतां. हो दोर घे, पूण नेटान ओडप ना, जायो तुटतल्यो आनी पाड जातल्यो. आवयस हें कितें केलें तें पळय हांवें. कितें केलें? दोर नेटान ओडलो, ती गाठ घुसपली आनी दी हांगा. फाल्यां कर मागीर चड जायो हाडटलो तेन्ना. बरें, हांव म्हज्या पांयाच्या आंगठ्याक दोर घालून गुंततां, ती गाठ म्हाका बरी कळटा. तुवें पांयाक लावन गुंतलेलो पोड देवीक घालपाक मेळचो ना मागीर म्हाका. नाका मेळो, हांव तो तुका दितलो, तूं माळ. तुका माळपाक मेळटलो मगे तो? हय, तशें जाल्यार हांवें गुंतल्या त्यो जायो हांवूच तुका मेळटलो. गुंतलेल्यो जायो मागीर ती तश्योच खोल्यांत गुट लावन तिनसांज मेरेन फुलपाक दवरताली आनी आमी दोगांय मोठ्ठे उमळशिकेन त्यो फुलपाची वाट पळयताली. 3 कात्रे जायांचो आयिल्लो भार खरेंच पुराय घर प्रसन्न आनी खोशयेचें घरांत प्रसन्न आनी खोशयेचें वातावरण पसरयतालो. तो घरभर पसरलेलो परमळ खंयच्याय म्हारगेल्या परफ्युमाक लेगीत फाटीं उडयतालो. जेवली ना तूं अजून? ना, तुकाच रावतालें. तुका वेळ कित्याक जालो आयज? हरशीं बेगीन पावता न्हू तूं? कॉलेजींतल्यान भायर सरलो पळय, शिरोड्या पावलो तेन्ना फ्रेंड अमाशेक देंवले. तेंच्या वांगडा हांवूय देंवलो. देवळांत वचून येयलो, बशीक रावल्लो थंय तुज्या आवडीची तवशी घेतली आनी मागीर थंय कितें जालें जाणा? कितें जालें? एक जाणटेली आई मेळ्ळी म्हाका. जायो व्हर म्हणपाक लागली. एकूच निमाणो पोड उरलेलो तिचे कडेन. तुज्या आवयक लागून व्हर म्हणपाक लागली. खूब जाणटी आशिल्ली गे ती बाबडी. सोमतेच आसले ते 30 रुपया काडून तिका दिले आनी हो निमाणो जायापोड तुज्या खातीर घेतलो. यो, तुका हाडला तसो माळटा. आरे बाबा, पयलीं कपडे तरी बदल, हातपाय तरी धुव, ज्यो जायो मेळो काय हेका आनी कांयच नाका. आतां तो कसोच आयकपाचो ना, कोणें सांगलें म्हणून. जायाचो पोड मोठे उमळशिकेन म्हज्या बॅगांतल्यान भायर काडून हांवें तो आवयच्या फोटवाक घातलो आनी पांय पडून मागीर हांव जेवपाक भितर गेलो. देव बरें करूं. गोरख बाब, फुडें मागता बाय सुविधा पालकर, तांणी मुखार येवचें. म्हजे कवितेचें नांव हांव रस्तो उलयतां. म्हजी ही अवतिकाय जावपाक कोण तरी कारण आसा. म्हजी ही अवतिकाय जावपाक कोण तरी कारण आसा. हे अवतिकायेन दिसपट्टे कोणाचें तरी मरण आसा.
हे अवतिकायेन दिसपट्टे कोणाचे तरी मरण आसा. म्हजे भलायकेचे फोटो काडून छापून हाडले जशाक तशे. म्हजे भलायकेचे फोटो काडून छापून हाडले जशाक तशे. वचत थंयसर जाल्यात म्हज्या अस्तित्वाचे पोखळ वाशे. वचत थंयसर जाल्यात म्हज्या अस्तित्वाचे पोखळ वाशे. गिमांत गावे पेकिल्ले पावसान जाले बुडबुडीत. गिमांत घावे पेकिल्ले पावसान जाले बुडबुडीत. दसयल्ले एम्प्रास सगळे वाहून गेले सडसडीत. दसयल्ले एम्प्रास सगळे वाहून गेले सडसडीत. तुमची राखण करूं कशी म्हजे जाला 12 ब्रेस्तार. तुमची राखण करूं कशी म्हजे जाला 12 ब्रेस्तार. म्हज्या वखदांक दिल्लो दुडू पावलो तांच्या अकाउंटार. म्हज्या वखदांक दिल्लो दुडू पावलो तांच्या अकाउंटार. रखयात म्हजे देवाची सासाय तो तुमचें बरें करतलो. रखयात म्हजे देवाची सासाय तो तुमचें बरें करतलो. नातर म्हजेर आपटून हात पाय मोडून ओडीत वयर व्हरतलो. नातर म्हजेर आपटून हात पाय मोडून ओडीत वयर व्हरतलो. पयर पात्रांव सूटबुटान नेटान चलून येतालो. पयर पात्रांव सूटबुटान नेटान चलून येतालो. पांयांक धरून ताका हांवें म्हज्या फोंडकुलांत उडयलो. पांयांक धरून ताका हांवें म्हज्या फोंडकुलांत उडयलो. हे लोक सगळे एकीच तागडींतले मेळून मिसळून पयशे खाता. हे लोक सगळे एकेच तागडींतले मेळून मिसळून पयशे खाता. पयशे खाल्ल्याच्या टेन्शनान तांची डायबिटीज वाडत वता. पयशे खाल्ल्याच्या टेन्शनान तांची डायबिटीज वाडत वता. आता हे सच्चें जाला. आता हे सच्चें जाला. तुम्ही तुमच्याच हातींनी तुमचे जिवीत अकाल मोटवे करता. तुम्ही तुमच्याच हातींनी तुमचे जिवीत अकाल मोटवे करता. आनी हांव तुमच्या खातीर दुखां गळयता. आनी हांव तुमच्या खातीर दुखां गळयता. दुखां गळयता. दुखां गळयता. देव बरें. देव बरें करूं बाय सुविधा. फुडले सुवातेर हांव मागता भोवमानी जयप्रभू कांबळी तांणी आपले साहित्य सादर करचें. हांव डॉक्टर जयप्रभू कांबळे सगळ्याक काळजांतल्यान मायमोगाचो येवकार. कवितेचें नांव आसा भास. तुवें म्हाका शिकयली भास. तुवें म्हाका शिकयली भास. भास मनशाक जोडटा. भास मनशाक जोडटा. संस्कृताय शिकयता. भास मनशाक जोडटा. संस्कृताय शिकयता. मनीसपण दिता. तूं भासच आसा म्हज्या खातीर. तूं भासच आसा म्हज्या खातीर. आतां हांव कोणाकूय घालूं शकता काळजांतल्यान साद. आतां हांव कोणाकूय घालूं शकता काळजांतल्यान साद. म्हज्या दुसऱ्या कवितेचें नांव आसा वर्तमानाच्या स्क्रिनीचेर. मिसकॉल सारको पडून आसता हांव वर्तमानाच्यो स्क्रिनीचेर. मिसकॉल सारको पडून आसता हांव वर्तमानाच्यो स्क्रिनीचेर. प्रतिसादाचे कितें ते सांगपाक जावं शकना. प्रतिसादाचे कितें ते सांगपाक जावं शकना. हांव मनीस न्हय. हांव मनीस न्हय हाचेर समेस्तांचे एकमत झाले असे दिसता. हांव मनीस न्हय हाचेर समेस्तांचे एकमत झाले असे दिसता. देव बरें करूं. आमचे साहित्यीक सलोनी मायापेडू तांकां ट्रेन आतां अडेजांक ट्रेन आशिल्ल्या कारणान ती भायर सरल्यात. म्हणटकीर 9 जाणांनी आतां मेरेन आपल्यो कविता आनी साहित्य सादर केलां. तशेंच मायापेडू मॅडम भायर आसतली
ताजे मेरेन आमचो ताळयांचो आवाज पावता असो ताळयांचो गडगड जावपाक जाय जाणी आजू मेरेन आपले कविता सादर केल्यात, साहित्य सादर केलां, तशेंच जे हेर साहित्य सादर करतले तांकां लागून. फुडले सुवातेर हांव मागतां भोमनेस्त प्राध्यापक जयेश बाबराव ताजे कडेन अंकितांनी फुडें सरचें आनी आपलें साहित्य सादर करचें. नमस्कार. 25 पानांकय व्हड कथा 4 मिनटांनी तुमच्या मुखार सादर करता. रसभंग जातलोच हाची चूक मागता. कथेचें नांव सरण. आशा गेले खबर आयकून अर्जून स्वताक सांबाळूंक शकलो ना. धाकलो चलो आनी दोनूय सुनो ताचें रूप पळोवन स्वता वयलो ताबो सोडून बसली. दीसभर सुनो आनी राती अर्जुनान हॉस्पिटलांत सुमार 2 म्हयने काडिल्ले. अर्जुनाचे बायलेक पयलींच मेंदवाचो स्ट्रोक आयिल्लो आनी उपरांत काळजाचे फाटोफाट 20 दिसां भितर 2 अटॅक आयिल्ले. पूण घरच्यांनी तिका मरपाक सोडूंक नासली. आवयक सोडी नाकात हां. घरच्या भाशेन तुमची आवय न्हय. कुस्कुटांतल्यान तेणें हें भरिल्लें घर उबें केलां. कर्म दळिद्र्यावरी आपल्याकूच मरपाक सोडप ना. बापायन आपल्या भुरग्यांक शिकोवन दवरिल्लें. अखेर आशाचें झूज सोंपलें. 2 म्हयने आयसीयूंत रावल्या उपरांत आशा सोंपिल्लें. पिसा गेला गो. अर्जुनाच्या चुलत भावान आपले बायलेक फोन कट करीत सांगलें. गेला ताय बरा जाला. चवथ दिवन गेला. एका म्हातारेन म्हटलें. आनी काय तर हरशी म्हणान आमच्यांतल्यान नुसता. चुलतेन मनांतले हेरांच्या माथ्यार मारीत म्हटलें. ता जालना तसा आतां उलपोवपाचा काय ता बघुया. चुलत्यान हुस्कोवत उक्तायलो. हय ताचा काय. दामू देवळ्या घातलेलो तसा ह्या पिशाक मेरे घातला काय जाला. चुलत देरान बाजू मांडली. सगळी काय खीण शांत जावन एकामेकाक पळोवंक लागली. दामू देवळी हो सुगंधा नायकिणीचो चेडो. अर्जुनाच्या चुलत्यान उसगांवच्या एका देवळ्याल्या चेडवाक हाडून दवरिल्लें. तिचो चलो म्हळ्यार दामू. सून जळ्ळें तरी वळ वचना. तशेंच घरांतल्या लोकांक जातीचो मत वचूंक नासलो. बाजीरावाचे धोल आनी चिरमुल्याची दुकानां अशी परिस्थिती आशिल्ली. पूण कोत्तान आशाक आमचे मदीं निमणो मान मेळचो न्हय म्हणून खडपटी जावंक लागल्यो. घरच्यांनी अर्जुनाक समजोवपाचें धाडस नाशिल्ल्यान ताच्या चल्याक म्हळ्यार मनोजाक समजोवपाक ताच्या चुलत भावाक तयार केलो. मनू भाई आतां फाल्यां सगळी तयारी करतले. कसा काय करीत ताचो नेम ना. धड न्हू हे घरांतले. शंकरान जड आवाजान म्हळें. करतात तें करूं. म्हजी आवय गेली आतां आनी कितें. मनोजाक शंकर कितें सुचयतालो तें कळ्ळें. तेच प्रमाण ताणें जाप दिली. बाबा सांगतालो दामूक खंय तांणी मेरेक घातलेलो. ही काय करता तें कोण जाणा. शंकरान स्पश्टपणान सांगलें. हें पळय शंकर. देवी बसल्या ती पळोवन घेतली. तिचो फुडो गांवा वाटेन आसा. तेणी आमचेर केन्नाच फाट करूंक ना. हे जे कोण करतात तेंचें तांकां मेळटलें. म्हज्या आवयचे कुडीक सरण मेळ्ळें काय जालें. मागीर तुमी तिका नायकीन म्हणा ना जाल्यार भाणारी. मनोजान जड आवाजान म्हळें. हय देवाचो तुमच्या सगळ्यांचेर हात आसा. घालू तेका मेरेक घालतात जाल्यार. तूं तें चिती नाका. पप्पाक मात समजाय. शंकर मनोजाच्या उतरांनी घुस्पून सगळें कितें तें सांगत सुटलो. दुसरो दीस उदेलो. मडकी कपडो मान सूम शेणमाती मान खोलो सगळें सडसडीत खळ्यांत पावूंक लागलें. घरचेच वावुरताले. तांचोच कोड गेल्ले भाशेन दिसून येताले. कर्तव्यनिश्ठ तरेन ते वावुरताले. तिरडी उखलून जाली अंत्ययात्रा भायर सरली. तिरडी देवळा कडेन पावता म्हणसर मनोजाच्या मनांत वेगळोच भंय निर्माण जालो. सरण मेरेक आसल्यार हांव ते सगळ्यांक गाळी घालतलों. श्राप सोडटलों. सरण देऊन ते परत चौगांच्या जाग्यार दाळपाक लागतलो. कोण दायना जाल्यार हांव स्वता धांवतलों अशे विचार ताच्या मनांत घुसपुपाक लागले. तिरडी देवळा मेरेन पावली. मसण लागीं पावलें. सरण दिसपाक लागलें. घरांतले 10-12 दादले दिसपाक लागले. लागीं पावता तशें दृश्य स्पश्ट जालें. मेरेक गांवांतले आनी घराण्यांतले दादले उबे आशिल्ले. 2-3 जाण दामूची सारी भरून उडयल्ली ताचेर उबे आशिल्ले. आशाचे सरण चौगांच्या जाग्यार बांदिल्ले मसुंडेन दिश्टी पडले. तें पळोवन मनोज शिम्मे रुपून रडलो. आवयच्या सरणाक पळोवन धडधड्या रडलो. मणे मसुंडेन पावले. मनोजान पान विडो घेतलो. दवर देवाच्या तळपा कडेन गेलो आनी तो ओपलो. दोळ्यांतली दुकां अचळे बोटार घेतली. दवर देवाच्या तळपा मुळसांत ती ओपली. उठलो आनी तोराचो मान पेलपाक सरना वाटेन परतलो. देव बरें करूं.
देव बरें करून जयेश बाब. फुडें सुवातेर मागता पुराबाई गुडे हांणी फुडें सरचें आनी आपली साहित्य सादर करचें. भावनेच्या हुवारांत काळीज म्हजें बुडलें, भावनेच्या हुवारांत काळीज म्हजें बुडलें, उतरान उतर तेन्ना म्हजें कवीत जावन रावलें, उतरान उतर तेन्ना म्हजें कवीत जावन रावलें. नमस्कार, हांव पूर्वा गुडे. कवितेचें नांव आसा अभिव्यक्ती. चलत उरतली लिखणी आनी कला रंगांचो खेळ, चलत उरतली लिखणी आनी कला रंगांचो खेळ, चोय दिकांनी गाजतलो आमच्या विचारांचो मेळ, चोय दिकांनी गाजतलो आमच्या विचारांचो मेळ. बडयात मारात गुळी फांसात तोंडाक काळें, बडयात मारात गुळी फांसात तोंडाक काळें, निर्भीड आमी फुलयतले विवेकाचे मळे, निर्भीड आमी फुलयतले विवेकाचे मळे. रक्तार नदर दवरून आसात चारूय दिकांनी ल्हेवटे, रक्तार नदर दवरून आसात चारूय दिकांनी ल्हेवटे, पूण तुमी घाल्ल्या बानाक पडलां आतां खावटें, पूण तुमी घाल्ल्या बानाक पडलां आतां खावटें. कोणातली मानसिकता आनी सभ्यतेक लागल्या वायटी, कोणातली मानसिकता आनी सभ्यतेक लागल्या वायटी, फाटल्यान सुरो तोपपाची ही वाट सोपी पळटी, फाटल्यान सुरो तोपपाची ही वाट सोपी पळटी. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर घुरी तुमी घालतले, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर घुरी तुमी घालतले, तितलेच पोट तिडकीन आमी नेटान पेटून उठ्ठले, तितलेच पोट तिडकीन आमी नेटान पेटून उठ्ठले, नेटान पेटून उठ्ठले. देव बरें करूं. देव बरें करून पुरवाबाय. जे कोण रेल्वेन वचपाचे आसात तांचे खातीर एक सुचोवणी आसा. 2:15 2:15 सारकी बस हांगसरल्यान सुट्टली, म्हणटकीर जे कोण रेल्वेन वचपाचे आसात तांचे खातीर सुचोवणी आसा की तुमी येवकार कक्षा कडेन संपर्क करचो. 2:15 सारकी बस रेल्वे स्टेशनार वचपाक सुट्टली. फुडें सुवातेर मागता मनीस इंग्रजीत बाब गोळे हांचे कडेन की ताणें फुडें सरचें आनी आपलें साहित्य सादर करचें. हांव इंद्रजीत घुले, महाराष्ट्रांतलो कोंकणीचो राखणो. 2 कविता 2 मिनटां भितर दवरता. पयल्या कवितेचें नांव आसा काजेच्या मळ्यात. काजेच्या मळ्यात दोळे तुज्या दोळ्यात, काजेच्या मळ्यात दोळे तुज्या दोळ्यात, ओवळांचे सर घालून गळ्यात, काजेच्या मळ्यात दोळे तुज्या डोळ्यात, ओळांचे सर घालून गळ्यात, सुरुंगाचो सडो मोगऱ्याचो पुडो, सुरुंगाचो सडो मोगऱ्याचो पुडो, लाजरे पडबीम मनाच्या मोगाच्या ताळ्यात, लाजरे पडबीम मोगाच्या ताळ्यात. दुका व्हांवता कांकणां उलयता, दुका व्हांवता कांकणां उलयता, पेपाऱ्याचो सूर मनाच्या व्हाळ्यात, हात सुटना उतर फुटना, हात सुटना उतर फुटना, दोगांचो जीव अन्नाड्या जाळ्यात, काजेच्या मळ्यात दोळे तुज्या दोळ्यात, काजेच्या मळ्यात दोळे तुज्या दोळ्यात. दुसरी कविता आसा, कवितेचें नांव चवर. चवर चवर काजेचो चवर, चवर चवर काजेचो चवर, शेतात रानात भांगराचो धुवर, सावळी सावळी माडांची सावळी, सावळी सावळी माडांची सावळी, आपा लिपाची सुखाची सावळी, खावन पिवन सुखात रावन, खावन पिवन सुखात रावन, शितर वाळ्यात चान्यात न्हावन, फेणी फेणी धुंद फेणी, फेणी फेणी धुंद फेणी, मनशांच्या ओटार मोगाळ गाणी, बऱ्यात बरे नुसते बरे, बऱ्यात बरे नुसते बरे, जिनेची मजा दितात खरे, जिनेची मजा दितात खरे. धन्यवाद.
देव बरें करूं. वनवेस्त इंग्रजीत बाब दोळे गुळे. फुडले सुवातेर मागता बाय आकृती अशोक नायक हाणें आपली कविता सादर करची. सगळ्यांक नमस्कार. कवितेचें नांव जावन आसा वारो. जाय थंय धांवता, जाय थंय शिरकता, जाय थंय धांवता, जाय थंय शिरकता, चंचल घडयेक थतर वितर. धांवतना थोड्यांक धादोस करता, धांवतना थोड्यांक धादोस करता, घाम पुशीत थंडसाण दिता. धांवतना थोड्यांक धादोस करता, घाम पुशीत थंडसाण दिता. आदून आपटून मोडूनय घालता, आदून आपटून मोडूनय घालता. आनी आनी दोळ्यान धुल्ल माती ओडून रडपाकय लायता, आनी दोळ्यान धुल्ल माती ओडून रडपाकय लायता. ताच्या त्या गतीक, ताच्या त्या गतेक मर्यादेचे बांद नाशिल्ले, ताच्या त्या गतेक मर्यादेचे बांद नाशिल्ले. ताच्या त्या जगण्याक कडवटसाण नाशिल्ली. स्वच्छंद ध्यास घेवन, स्वच्छंद ध्यास घेवन वाटे मेळटा ताचो सांगात घेवन. स्वच्छंद ध्यास घेवन वाटे मेळटा ताचो सांगात घेवन भर मळबान, भर बळबान भरारी घेवपाकच ताका मजा दिसताली. भर मळबान भरारी घेवपाकच ताका मजा दिसताली. ताचें अस्तित्व सोदपाक, ताचें अस्तित्व सोदपाक ताका सिलिंडरांनी भरलो. ताचें अस्तित्व सोदपाक ताका सिलिंडरांनी भरलो. टायरांनी धुंकशिल्लो. टेप घेवन रुंदाय आनी लांबी मेजली. ताचें अस्तित्व सोदपाक ताका सिलिंडरांनी भरलो. टायरांनी धुंकशिल्लो. टेप घेवन रुंदाय आनी लांबी मेजली. पूण त्या निराकार बेरंग पिशाक हात लावपाचें स्वप्न स्वप्नच उरलें. पूण त्या निराकार बेरंग पिशाक हात लावपाचें स्वप्न स्वप्नच उरलें. केन्ना केन्ना ताका रागय येता, केन्ना केन्ना ताका रागय येता आनी त्या पोट तिडकेन तो लोकांक रडयता. केन्ना केन्ना ताका राग येता आनी त्या पोट तिडकेन तो लोकांक रडयता. पूण निवळता तेन्ना, पूण निवळता तेन्ना मनशांतल्या मनशाक जागो करून वयता. पूण निवळता तेन्ना मनशांतल्या मनशाक जागो करून वयता. मनशांतल्या मनशाक जागो करून वयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाय आकृती. फुडले सुवातेर भौमानिस्त एन विजयकुमार पै. सगळ्या जणांक नमस्कार. माझ्या कवितेचे नाव खेळणे. खेळणे टॉय. हे जीवित म्हणून कसले हसून नाचून खेळचे खेळणे. हे जीवित म्हणून कसले हसून नाचून खेळचे खेळणे. समयार येता समयूच व्हरता विधीचे सुतान बांदिल्ले खेळणे. हे जीवित म्हणले तसले. कितले रंग रंगायले ऋतू भेद कितले परतिले. उतार चढावे दखेले कितले वेश घालेले. हे जीवित म्हणले तसले. जाय म्हणेल सगट हांगा मेळेला सवे. आग्रह सर्वई सत्याक एक सोडी धरी नैवे. हे जीवित म्हणले तसले. रोडूक जातावे ना हसूकय कशी जाता. गुडलावन अशी घुसपायल्या आनीक काणी केल्या. हे जीवित म्हणले तसले. हे ब्रह्मांड मंच केले कदापात्रई खूब चंद सजायले. हे ब्रह्मांड मंच केले कदापात्रई खूब छंद सजायले. आदि अंत कोणाक कळले
सुतारी तल्लव ताणे धरले हे जीवित म्हणले तशाले सकल जनांक जाय खेळणे आशिल्लोय नतिलोय जाता खेळणे कळता हावई एक खेळणे विधाताले हतारी नंचूचे खेळणे समयार येता समयूच वरता विधीचे सुतान मंदिरले खेळणे विधीचे सुतान मंदिरले खेळणे देव बरें करो अशी म्हजी आशा. फुडले सुवातेर भोवमनीस देवदास बाब गांवकर फुडें सरतले आनी आपले साहित्य सादर करतले. सगळ्यांक येवकार. म्हजो लेख हांव वाचतां. जानेवारी म्हयन्याच्या पयल्या दिसा साकून नव्या वर्साची सुरवात जाता हे आमी सगळे जाणा. तर हिंदू धर्माक चैत्र म्हयन्याच्या पयल्या दिसा साकून सुरवात जाता आनी तो दीस गुढीपाडवो म्हूण मनयतात. पूण आदिवासी लोक मात आपल्या आदीम परंपरेच्या चलत आयिल्ल्या नेमान कार म्हयन्याच्या पयल्या दिसाक संवसार पाडयो म्हूण मनयतात. कारण आदिवासीचे नेम हे धर्म ग्रंथ आणि वर्णा परसय वेगळे ब्रह्मांडाच्या हालचालीचेर आदारिल्ले आणि सैमाच्या रिती गतीन चलिल्ले. आदिवासीचे शिगम्यान वर्स सोंपता तर ताचे उपरांत येवपी अमाशेन नवीन वर्स सुरू जाता. तांचो वार आनी आठवड्याचो हिशोबच नासता. तर अमास आनी पुनो हांचे मदल्या 15 दिसाचो हिशोब आसता. ह्या 15 दिसांक 15 अशें म्हणटात. अमास ते पुनो आनी पुनो ते अमास अशे 2 15 मेळून एक म्हयनो जाता. अमाशेनंतर ते पाडयो बी तय चवथ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश द्वादश तिदश चौदस आनी पुनो अशे पद्दतीन दीस मेजतात. तशेंच पुनये साकून अमाशे पर्यंत अशे 15 दीस मेळून म्हयनो जाता जाल्यार पुनो ही म्हयन्यांत मदें येता. संवसार पाडव्या दिसा आदिवासी लोक आपल्या पुर्वजाच्या नांवान गांवां भायल्यान तर सोयऱ्यांक आपोवन पक्वान्न जेवण वाडटा. जेन्ना हे आपयल्ले मनीस घरा कडेन येता तेन्ना तेका व्हड मान रेस्पेद दितात. जेवपाक घरान व्हरतात तेन्ना तांकां केळीच्या पानार उबे करून तांचे पांय धुवतात. जेवणाक बसले तेन्ना तांच्या कपलाक गंध आनी कानान फूल लायतात. तातूंत तर बायल मनीस आसत जाल्यार जेवले उपरांत तिचे तकलेर तेल घालून केस उडोवन तिका 5 तरेच्या फुलांची फाती मळोवन तिचो भोवमान करतात. कांय गांवांनी हे 2 दीस पयलीं नमी दिसा करतात जाल्यार कांय गांवांनी हे दसऱ्या दिसा करतात. कांय गांवांनी ह्या दिसाक दिण्या जात्रा जाता. दिणो म्हणजे आंकवार. जात्रेच्या आदले राती जिन्याचे बडयेक उपशीच्या झाडाची फुलां घालून गांवांतलो दर एक आंकवार भुरगो आपली गुडी तयार करता. जात्रे दिसा सकाळी आपल्या घरवई कडेन म्हणजे मुळाव्या घरा कडेन सगळे दिणे एकठांय येता आनी ह्या जात्रेक सुरवात जाता. ही जात्रा जरी दिण्याची असली तरी ह्या जात्रेन भार काडपी आनी तलवारी घेवन युद्धाचो नाच करपी दादले आसता. तलवार चलोवप, तलवार चलयता चलयता चाल चलप, शादूर जावप आनी ढोल तालार ताल झेत सांबाळून नाचप हे कसब ह्या दादल्या कडेन ज्या ज्या जाग्यार ते नाचतात थंय थंय त्या दिसाक पळोवंक मेळटा. ही दिण्या जात्रा आदिवासी लोकांच्या कितल्याशाच गांवांनी जाता खरी पूण दर एक गांवांतल्या जात्रेक गांवचे खाशेलपण आसता. देखीक गुळेच्या जात्रेक तोको आसता. आसाळीच्या जात्रेक कट्टी शेण आनी शिपल्यांनी केल्ली दिवजां आसता. सातोलेच्या जात्रेक केळीच्या खोब्याचे देवूळ उबें करतात. वैजावाडेच्या जात्रेक शिशारांनी करतात. फक्त असलेच वेगळेपण न्हय तर ही जात्रा सोंपता सोंपता थंयसर आशिल्ल्या इतर समाजा कडेनय बरेपण जोडटा. ही जात्रा सोंपले उपरांत गांवचे लोक कामत शिंदपाक वयता. म्हणजेच आयचे भाशेन कुमेरी करपाक रान कापून जागो निवळ करप. आदल्या वेळार हेच काम करून ते आपले पोट भरताले, आपलो संवसार सांबाळटाले आनी हें काम ह्याच नव्या वर्साच्या पाडव्याक करताले. देखून ह्या दिसाक ते संवसार पाडयो अशें म्हणटात. देव बरें करूं. हे आशिल्ले भोवमनीस देवदास बाब गांवकर. फुडले सुवातेर भोवमनीस संजय बाब कोमरपंत फुडें सरतले आनी आपले साहित्य सादर करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. सभागृहांतल्या सगळ्यांक येवकार दिता.
33 वर्सां भितर पयले खेप म्हाका ही माची मेळटा. त्या खातीर आयोजकांचे आनी चड करून चेतन बाब आचार्याचे उपकार मानता. आनीक म्हाजी कवितेचें नांव आसा बापू हें अशें कशें घडटा. बापू तुज्या राज्यांत हें अशें कशें घडटा. हयसेच्या पुजाऱ्याच्या राज्यांत बनावट सोरो, बनावट नोटी, घुवळी वखदांची तस्करी. बापू हें तुज्या राज्यांत अशें कशें घडटा. सरकाराक तोपी घालून विदेशांत पळून वचपी. बापू हें तुज्याच राज्यांत घडलां. बापू हें अशें कशें घडटा. बापू तुज्या गुजरातान आमकां तुमचो सारको अहिंसक सत्यपुरुष दिलो. बापू तुज्या गुजरातान आमकां तुमचे सारको अहिंसक सत्यपुरुष दिलो. पटेला सारको लोहपुरुष दिलो. शाह सारको गृहमंत्री दिलो. तर 56 इंच छातीचो मोदी रुपान प्रधानमंत्री दिलो. तरी बापू तुज्या राज्यांत हें अशें कशें घडटा. सरकारी कचेरीच्या कटकटीक लागून बेकायदेशीर धंदो करता. तर कोण बेकायदेशीर घरां बांदता, चिरी मिरी दिवन सगळे जाग्यार घालता. बापू तुज्या देशांत हें अशें कशें चलता. बापू पयर तर तुज्या राज्यांत आख्या संवसाराक धपको दिवपी अजापीत करपी घडणूक घडली. बापू पयर तर तुज्या राज्यांत आख्या संवसाराक धपको दिवपी अजापीत करपी घडणूक घडली. ताणें सोरो बनावट, नोटी बनावट, स्टॅम्प पेपर बनावट हातूंतले कांयच एक केलें ना. घर सुद्दां बेकायदेशीर बांदलें ना. तुज्या राज्यांतल्या ह्या सभाग्यान न्याय देवतेचें न्यायालयूच तुज्या राज्यांत तयार केलें. न्याय देवतेचें न्यायालयूच तुज्या राज्यांत तयार केलें. न्यायालय बनावट आनी न्यायाधीशूय बनावट. बापू हें तुज्या राज्यांत नरेंद्राच्या अमिताच्या राज्यांत. जाल्यार बापू सामान्यान न्याय तरी खंय मागचो. बापू सामान्यान न्याय तरी खंय मागचो. देव बरें करूं. फुडें सुवातेर हांव मागतां बमनिस्त प्रसाद बाब पांगम हांणी फुडें सरचें आनी आपलें साहित्य सादर करचें. हेमाद्रींतलें शीतळ वारें पुताक सादयता. उजवाडटा भांगरा फातोड गांवाक जागयता. सुकण्या घरी पयलो तिरी फुलां सांगाताक खेळटा पिसोळी. आंगडात सोरो शेणाचो आनी दारात सोंपता रांगोळी. पासवीजार घालता शेतां झाडां पेडां सवणी सावदां. दुदा वज्रो अमृता न्हंयो गितां गायत भावता सदां. गोठ्यात वासरां हांबेता आवयच्या ओडीन नेटान. सैमा कुशीत वसला मोले नटून भोकलेवरी झेतान. चोय वटांनी धाय दिकांनी फुलता पळय जिवीत कशें. दूदसागरा घसघशान लायला आमकां सैम पिशें. यादींची बांदून नाटोळी फुलोवचे पडत जिवीत. राहू केतू उठल्या गिळूंक भांगराचें हें कवीत. पांगरून घेवन सुस्त न्हिदला गांव. आज्या दूदसागरा उलो मारता पूत म्हादयेचो हांव. आनीक तिश्ताव नाका फळपीच रूख दीत फका. बुडटल्या गांवांक वाटावंक आतां शक्त दी आमकां. म्हज्या दुसऱ्या कवितेचें नांव आसा आपलो तो आपलो. दिसता केन्ना केन्ना सकाळचो कोयर वारो काडटाना सान्नी मुगडावचो. पिठावरी मळचो. तूप लावन चपातेवरी लाटचो. गरम गरम चायेन बुडोवन चाबडावचो. जळी मडी उडयल्ली मुस्तायकी एकठांयताना खारान फुगत घालचो. फातरीर आपटून धुपटून घट्ट पिळून दोरेर सुकत घालचो. दनपारां रांदतना खतखतीत उदकान घालचो. बरोच उमाळो आयल्या उपरांत येळणेर वाळचो. मुठीत धरून भाजयेवरी बारीक चिरचो. बांगड्यावरी उजरावचो. मीठ मसालो लावन करकरीत भाजचो. उश्ट्या खरकट्या कळमेल्ल्या आयदनावरी घास घासचो. नितळना म्हण रागान ठोकणावचो. दिसता केन्ना केन्ना गरम मसाल्यावरी वायनात कुटचो.
रगड्यात वाटचो, चाळणेक लावचो, वाटून वाटून चाळून चाळून जीवच काडचो. असो सगळो वावर करतना जरी आयले म्हज्या मनात, तरी आपलो तो आपलो. तुज्या नांवान कुकूम लावन लायता तुळशीक दिवो, मागता देवान तुका संकश्टात सदांच सांबाळचो. देव बरें करूं. आशिल्ले प्रसाद पांगम थोडे जावन जेवण आयले आसतले, थोडे जावन जेवपाचे उरले आसतले. जाणी जे जेवण आल्यात तांणी जे जेवपाचे तांचे खातीर आनी जे जेवनात तांणी आतां जेवपाक वयतले ह्या उमेदीन जोरान आमचे जे साहित्यिकांनी आमचे साहित्य सादर केलां तांचे खातीर ताळयो मारच्यो. आमचे साहित्यीक हांगा मुजरत आयले आनी आपले साहित्य हांगा सादर केले म्हूण चडांत चड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमच्या उतराक मान दिवन हांगा आमची ही माची सजोवपाक मुजरत उपस्थित रावले. आतां जेवणा खातीर आमी विराम घेतले. जेवले उपरांत ज्युस्त 3 वरांचेर आमचें फुडलें सेशन सुरू जातलें, फुडलें सत्र सुरू जातलें. म्हणटकीर आमी जेवन बेगोबेग हांगा सभागृहांत बसका घेतली. सगळ्यांक देव बरें करूं. हें सत्र हांगाच सोंपता अशें हांव जाहीर करतां.